बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, विस्वासी देवाच्यान सांगता, आमचे उतर तुमकां बराबर होय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी मुणगे हांवें सिल्वानान आनी तिमोतान देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तुमकां पुरगोटला. तो बरोबर होय आनी ना जावंक ना, तो सदांच होय. कित्याक देवान केल्ल्या तितल्योय बासावण्यो ताचे सोबे होय जाल्यात आनी त्या पासत ताचे वरवीं देवाचे मोहिमेक आमी आमेन म्हणटा. तुमच्या सांगाता क्रिस्ता सोबे देव आमकां घोटाय दिता आनी ताणेंच आमकां मागल्यांत आनी ताणेंच आमचेर मोहर मारल्या आनी एक इसारो कसो ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. देवाचें उतर हें देवाचे पोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखामोळाचो पोरसूळ तुज्या साखरांचेर फांकूय सर्वेस्परा. खरेंच विचित्र तुजें तुवें घाल्ले कायदे, देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापे जावन तुजें उतर उसवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजुणी मेळटा. सबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरसूळ तुज्या चाकरांचेर फांकूय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञांक आशोन आशोन खर्चेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक तूं करताय तशें म्हजेर नदर घाल, म्हजी काकलूत कर. सबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरसूळ तुज्या चाकरांचेर फांकूय सर्वेस्परा. तुजे बासावणे प्रमाणें म्हजी पावलां सांबाळ, वायटाक म्हजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखामोळाचो पोरसूळ तुज्या चाकरांचेर फांकूय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकूय. सबाब, तुज्या मुखामोळाचो पोरसूळ तुज्या चाकरांचेर फांकूय सर्वेस्परा. उद्गार. तुमचो उसवाड मनशा मदें पोरजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळी वाखाणूंक पावूं. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी पृथ्वीचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जायत. ते फकत भायर उडोवचे आनी पांयां तोळा मोस्तूंचे आनीक कित्याकूच उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पडोंक धांपून दवरूंक कोणूच पुंटी लायना. घरांत आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. त्याच परी तुमचो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोळून दी.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. तूं पृथ्वीचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. नियाळाक आदार. आदल्या काळार मिठाक एक उंचलो वालोर आसलो, कारण लोक सोजमोताले मीठ एक शुद्ध वस्त, कित्याक तें दर्या आनी सुर्यातावन येता आनी ताचें मोल भांगारा परस आसलें. मीठ जेवणाक रूच हाडटालें आनी मिठा वरवीं जेवणा वस्तू तोखताल्यो वो कुसूंक पावनासल्यो, कित्याक रेफ्रिजरेटर्स नासले. तेच परी उजवाड एक दिवली पेटोवंक आदल्या काळार मातीस वो लायटर्स नासलीं आनी पेटोवली दिवली पालोना जावंक जायती जोडटायनी ते घेताले. हाका लागून जेजू तांकां थांबोन आसतना जळून रावन दुसऱ्यांक उजवाड आनी मीठ जावंक जेजू आपले विश्वासांक हुस्कायतालो. जेजू म्हणटा, मिठा भाशेन तुमचें जिवीत शुद्ध जावन दी. मिठा भाशेन संवसारांत भोंवतणी समाजांत आनी घरांत रूच हाडात. जिवाळ करात. मिठा भाशेन तुमची मूल्यां लोगून दवरात. दुसऱ्या जेजूची जिवीत त्याच शिकोवन जिवंक आदार दियात. जेजू अशें म्हणटा, तुमी उजवाड जायात. बरी शिकोण घेतल्या ती दांपून दवरिनाकात. ती उगडापी सांगात आनी काळोखांत चलताल्या लोकांक उजवाडांत हाडात. संवसारांत जायते प्रश्न आसात. हे आमचे सुटावे करूंक जायना, पूण तरी आसतना मीठ आनी उजवाड जावन आमचे इल्लेशे तरी बरेपण हाडूंक वावरूंक जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, भोंवतणी थोडो तरी प्रभाव हाडटल्यांनी मीठ आनी उजवाड आमी जावंक वावुरया.